महाराष्ट्राची गजाल पळोवया. कोंकणीक स्वतंत्र साहित्यीक भाषा म्हणून मान्यताय साहित्य अकादमीन दिली ते गजालीक 47 वर्सां जावन गेल्यात. 47 वर्सां. फाटल्या 45 वर्सांच्या काळांत साहित्य अकादमीच्या प्रादेशीक, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय अशा तिनूय तरांच्या कार्यावळींनी मराठी आणि कोंकणी साहित्यीक मांडयेक मांडी लावन बसतात आनी ते कार्यावळींत वांटो घेतात. हें त्या साहित्यिकांक खबर आसा. साहित्यिकां मार्फतीन लोकांकूय कळपाक जाय, कित्याक साहित्य अकादमीन 4 प्रदेश वेगळे वेगळे केल्ले आसात आनी पश्चिमी प्रदेशांत कोंकणी, मराठी, गुजराती आनी सिंधी ह्यो 4 भाशा येतात. म्हणटकीर जेन्ना जेन्ना प्रादेशीक कार्यावळ जाता तेन्ना ह्यो 4य भाशा एकठांय येतात. ह्या 4य भाशांतले साहित्यीक एकठांय बसून चर्चा करतात. अशें आसूनय आज महाराष्ट्र राज्याची लोकसंख्या 9.5 कोटी वो चडूच आसत. समजुया तातूंतले 2.5 कोटी दुसरे भाशांतले लोक, 7 कोटी तरी मराठी मनीस आसात. हांकां हें खबर ना जाल्यार हें केदें मोठें अज्ञान. शिकिल्ल्या सबरिल्ल्या लोकांकूय तें खबर ना जाल्यार त्या शिक्षणाचो उपयोग कितें जालो? म्हणजे शिक्षणाचो उपेग ज्ञान वाडोवपाक जाता काय कितें असो एक प्रश्न हातूंतल्यान उप्रासता.